मला नितेश सोळंकर वायस प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ गोवा रेंट असोसिएशन खंयच्या हितून म्हणजे अशें आहलें जेन्ना आमी झगडटाले 5 वर्सां पयलीं तेन्ना खूब इश्यू जातालो की स्पेस पावची ना पार्किंगेक आनी हें पावचें ना. आयज कितें हांव म्हणटा पळय आमचे नॉर्थ गोवा रेंट असोसिएशनाक मेवल्ले आहा तो हे टॅक्सी असोसिएशनाक मेवल्ले आहा आनी थोडे कोण प्रोप्रायटर्स आहा वेलंकनी आहा आनी कोण आहा तांकां मेवल्ले आहा. आमचें म्हणप हें की गोंयान ऑलरेडी गाडयो जाल्ल्यो आहा सगल्यांच्यो एक कॅपिंग घालून थोडी वर्सां तरी बंद धरचें नाल्यार पळय ट्युरिस्ट ट्रान्सपोर्ट हितून गाडयो खूब जाल्ल्यो टॅक्सीजांक रेंट बायक रेंट कार हे बंद पडपाचें गरज आसा. थोड्या वर्सां तरी कॅपिंग पडपाची गरज आहा हेचेर कित्याक नाल्यार कोणाकूच बिजनस जावपा ना. आतां आमचें एसोसिएशन आहा टॅक्सी एसोसिएशन आहा आनीक 2-3 एसोसिएशनां येवन हो बिजनस स्लो जाल्लो आहा खंय ना खंय. जी रेट आयज मेवताली आदीं आमकां ती खंय ना खंय आयज डिसिपेट जाल्ली आनी आमकां सारकी अळणी रेट मेवता जी 1,500 आहली आयज 1,000-1,200 गाडयो मेवता. हेका लागून आमची एक रिक्वेस्ट आहा की कॅपिंग घालून हें बंद करचें थोड्या वर्सांक तरी. तोच हांव एक पुष्कर ट्रॅव्हल्साक सांगूंक सोदता पुष्कर फेर्नांदीस हेणी एअरपोर्टार फकत एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन ताका परमिशन दिला म्हणटा तो गोवा गव्हर्मेंटाचें कांय ना ताका डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचें ना आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचें कांय ना. हांव ताका सांगूंक सोदता तुवें एअरपोर्टार पळय जो बोर्ड मारलाय त्या बोर्डा वरसून तूं पॉलिटिक्स घेवना काय त्या बोर्डाचे नंबर आहा तूं एअरपोर्टार तुका थंयसून ते कस्टमर पळयता रेंट कार पुष्कर ट्रॅव्हल्स आनी कस्टमराक फोन मारता. कस्टमर ताका फोन मारना फुडें रोखडीच 5 मिनटांनी गाडी येता. अरे एअरपोर्टार तुजो कावंटर ना पार्किंग ना कांय ना तूं गाडयो खंय एअरपोर्टार हाडून दिता. हेचेर म्हाका अशें इन्क्वायरी जावपाची आहा आनी पुष्कर ट्रॅव्हल्स आनी थंय कितली एसोसिएशन आहा हांकां ऑफिसां चॅकींग करपाची गरज आहा तेंचें पार्किंग चॅक करपाची गरज आहा. बाबा कायद्या प्रमाणे बसता जाल्यार तें पळोवंक जाय कित्याक म्हाज्या हिसपान तरी आनी आमच्या एसोसिएशना प्रमाणे की एक ऑफिसाक आनी पार्किंगेक सर्टन स्क्वेअर मिटर जावं तितली आहा जाल्यार पळोवपाची गरज आहा आनी धर ना जाल्यार ही बंद करपाची गरज आहा. कित्याक आमी जेन्ना झगडटाले 5 वर्सां पयलीं तेन्ना खूब कायदे येताले आनी एवरी 8 डेज रुल्स एंड रेग्युलेशन चेंज जाताले. आयज खंय ना खंय पॉलिटिकल प्रेशराक लागून आमकां इफेक्ट जाल्ला. हे पळय पॉलिटिक्स आमी खेळपाचें ना आमकां आमच्या दोन्या कडेन पॉलिटिक्स खेळपाचें ना. आमकांय दोनो बरो भाशेन करूंक जाय तो सगळ्यांकूच दोनो बरो भाशेन करूंक जाय पूण कायदेशीर इलिगली न्हू.